जेरमाईस प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सगल्याच वाटांनी आकांत जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कोऱ्यो करतात ते हांव आयकतां. ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजें घोट्टान पळोवंक रावन लागले. घडयेक तो फासांत पडून फटवतलो. आमी ताका जिखतल्यांव आनी ताचो सूद घेतल्यांव. पूण एक बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पूर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जोईत व्हरतलो आनी ते सकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोजयेन पडटले. केदी लॉज सदां तोखपाची विसरून नजत असली. पूण तूं तलबारांच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अस्कांतांचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय. तर तांचो तूं सूद घेतलोय आनी म्हाका पळोवंक दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गाळना करात. सर्वेस्पराची वाखाणी करात. ताणें नुस्त्या मनशाच्या हातांतलो गरिबांचो जीव निवारलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हाजो ताळो आयकलो. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पूर म्हजें खडप, म्हजें खोट. म्हजो सुडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो दाळ, म्हजो बलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मोन्नाची ल्हारां सवभोवतीं म्हजेर उपरासलीं. नाटाक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकांच्या सांखळींनी म्हाका बांदलो. मोन्नाच्या बांदपासांनी म्हाका धरलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थन केलें. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजें सवें आसा. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूक फातरांक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो कोतन्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे कोतने पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे कोरणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत. कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडून नजो. म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा.
आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारान धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां. देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा कोत्ताय कशें म्हणूं येता. हांव म्हज्या पापाच्यो कोदन्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो करता जाल्यार जोरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेवनात ते कोदन्याचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण मानून घेयात. आनी हें तुमच्या मनांत ओदीक ओदीक रिगून दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुवांव पयलीं जॉर्डना पलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जुवांवान कसलीच खुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानीये. वाकांनी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. जेजून सांगलें, बापाचे पोदवेन जायत्यो बऱ्यो कोदन्यो हांवें तुमचे दोळे मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे कोदने पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात. जुदेव लोक जेजूचो जीव काडूंक थारायतात, ताचेर मारूंक फातर पर्यान उखलतात. पूण जेजू बापायचे पोदवेन तांचे मुखार बऱ्यो कोदन्यो करीत रावलो. ह्याच पासत जायत्या लोकांन ताचेर विस्वास ठेवलो. आयच्या समाजान फातर मारूंक भोव सोंपें, पूण आपूण वांकडे करता तें आपणावंक भोव कठीण. आमचे असोगताय ओळखून घेवन दुसऱ्यांक बोट दाखोवचे बदलेक आमचीच बदलणी करुया. कशें करतले हांव? अर्थ नासलेले भाशेन शिंपलेल्या परी आमच्या फाटल्या जिवितांतले वायट सोडून बऱ्या फुडाराक वेंग मारुया. बऱ्या आनी नादबुदीच्या इश्टां मदें अंतर करून चुकी ओळखून घेवया. हे तरेन दुसऱ्याचे फातर मारपाचे सोडून दिवया आनी फातर बदलून बेसांवान एकामेकाक दिवंक वावरुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. दुसऱ्यांच्यो कोडी काडचे बदलेक बरें करूंक उत्तेजन दिवंक वावरुया.